प्रश्न सादो येता की टॅक्सीवाल्यांक जाय कितें हांव सांगता टॅक्सीवाल्यांक कांयच ना. टॅक्सीवाल्यांक आपल्या धंद्याची सेक्युरिटी जाय. त्यो धंद्यान आमी आमचें पोट जगोवंक शकता हेची हमी जाय आनी तांकां कांयच नाका. हांव सांगता कोणी काढून घेतल्या ती सरकारान काडून घेतल्या. कारण हांगा विशय असो जाला की टॅक्सी हो एक पर्यटनाशी संबंधित म्हत्वाचो उद्देग आसा आणि ह्या उद्देगांतल्यान आयज वेगवेगळे घटक येयल्यात जे 500 टॅक्सी इन्वेस्ट करपाक तयार आहात, 1000 टॅक्सी इन्वेस्ट करपाक तयार आहात. ती जशी टॅक्सी चलतली तसो हेचो मिटर चलतलो. प्रत्येक टॅक्सी फाटल्यान दिसाक 100 रुपया. तूं इमॅजीन कर प्रमोद कितलो पयसो ह्या हेतून आहा. ह्या टॅक्सी वेवसाया कडेन असो फक्त ह्या चश्मान पळोवं नाका, ताका व्हडले चश्मा लावचे पडटले. आयज त्या धंद्यांतल्यान कशे पयशे कमोव येतात. वेगवेगळे देशभरान आयज एजंट जाल्लेले आहात. आतां मोपा विमानतळ सुद्दां तुका सांगता हांव, मोपा विमानतळाचेर सुद्दां टॅक्सी वयल्यान मोठी रॅकेटां सुरू आहात. कोण थंय ईव्ही गाडयो सुरू करूंक सोदता, कोण ते आनी कसल्यो गाडयो सुरू करूंक सोदता. ही सगळी रॅकेटां आमच्या गोंयकार टॅक्सीवाल्यांक उद्ध्वस्त करतली. इमोशनल हे आता एक सादो विशय, टॅक्सी कार स्वताचे ॲप कित्याक सुरू करिनात? पळय टॅक्सी कार हो टॅक्सी कार. तुम्ही टॅक्सीवाल्यांकडे कडेन अशी अपेक्षा दवरता स्वताचे ॲप सुरू करना, दुसरो कोण करता जाल्यार आपूण येना म्हणटात. मागीर करप कितें? प्रमोद हांव तुका सादें सिंपल एक एग्जांपल सांगता. सरकारान सांगलें आमी एक नवीन ॲप करता म्हणून, बरोबर? आनी ते ॲपा अंडर सगळे येतले. पळया आतां आयज मंत्रिमंडळा फुड्यान तो प्रस्ताव येवपाचो आसलो. सरकार म्हणना काय थोडी त्रुटी उरल्या. अरे ॲप तयार तुमचो जातलो तेन्ना स्टेक होल्डरा कडेन वयतल्या. अरे नालायक करून तांकां पयलीं घेवन बसा, तेंच्या कडेन डिस्कस करा, तेंचे विशय समजून घ्या, तेंचे टेक्निकल गोष्टी समजून घ्या. कित्याक उलयता किशोर की आज मेरेन सरकार केन्ना तांचे बरोबर बसलाच ना, बसप केलीच ना. ज्या खातीर बसोंक जाय पळय त्या खातीर बसोंक ना. कोण तरी मायकल लोबो आपल्या टॅक्सीवाल्यांक घेवन येता तेन्ना बसता, आनीक कोण तरी घेवन. प्रामाणीक मनानसून टॅक्सीवाल्यांचो विशय सोडोवपाक लागून आनी ही दादागिरी गुंडागिरी एकाची एकदा सोंपोवपाक लागून त्यांच्या वांगडा बसून हो विषय सोडोवपाक लागून एकूयदा कोण बसोंक ना. अजय यू एग्री विथ दिस आर्ग्युमेंट की सरकार केन्नाच तांचे बरोबर बसलेला म्हणून? कारण हांगा आंदोलनां जालीं, आझाद मैदानाचेर धरणी जाली, सरकारान शिष्टमंडळ व्हेली, चर्चा केली, हो पर्याय तो पर्याय. एंड आय एम नॉट सेइंग गव्हर्नमेंट हॅज डन एवरीथिंग रायट, बट आय एम सेइंग दॅट ultimately everybody needs to walk 2 steps to eventually reach at a consensus. Do you think both the parties have walked those 2 steps? Meeting खूप झाले प्रमोद. अशी the current transport minister also and the previous time also when he was there, they have met so many times with this taxi lobbies. But जे मेरेन एक मॉडेल जो गव्हर्नमेंट तांकां तयार करून दिता and this is the model, this is what you are going to accept to move forward, and ते मेरेन तो तांकां तो हें जावचो ना. हियर यू रिक्वायर अ न्यूट्रल mediator who has no interest in whatsoever in this. Neutral mediator. That is for somebody like the government will have to decide that आम्ही भायर सरता हितूंतल्यान तुम्ही अशे दोग जाण with the taxi. See, don't you think गव्हर्नमेंटान ते करून पयलें ऑलरेडी? तुमचो ॲप डेव्हलप करा म्हणून सांगलो, तुमचोच एग्रिगेटर तुम्ही हाडा म्हणून सांगलें. दॅट गव्हर्नमेंट हॅज ऑलरेडी tried these things, but things have not moved ahead. Things have not moved ahead because again, the government is trying to impose some kind of a control of its own to the back end or in some particular way. तितून भितर some complete neutrality जाय. एक लोकल आमचो लोकल आता टॅक्सीवालो आसा ताका तुम्ही भायर हें करूंक शकत ना. completely you get lost म्हणूंक शकत ना. So when you are trying to accommodate them, you have to engage a neutral mediator. But how do you look at this present option that government is proposing? The government has prepared an app and they are saying that you come on board as because this is government's app, there is no third party involved. You operate this app and you come on this app. Again तितून भितर बसून आता पळय तेणी ॲप तयार करता म्हणून सांगलो. बट वाय आर दे एज किशोरान सांगला तशें वाय आर यू नॉट टॉकिंग टू द टॅक्सी लॉबीज फर्स्ट? आतां पळय टॅक्सीचो ॲप जाला रेडी. त्या उपरांत मोपा इज गेटिंग इनॉग्रेटेड ऑन 5th. वेर इज युअर टॅक्सी ॲप? And where are the taxis? तितून ॲपान तुका हें जाय न्हू, दे हॅव टू सबस्क्रायब, टॅक्सी फेलोज हॅव टू सबस्क्रायब टू दीस ॲप. ते ना जाल्यार तुका तो कसलो ॲप? ह्या पार्टान तुका हो आर्ग्युमेंट पडटा की सरकार खंय तरी कमी पडला म्हणून? पडला म्हळ्यार कितें, एक विशय जो आसा, 2 विशय. एक म्हळ्यार किशोरान कितें म्हटलें की आमदार एक कांय जाण सगळे सारके आसा, म्हणजे आतांची कशी पाचय पडटा सारकी ना तशी. थोडे आमदार आतां आमदार कोण तरी चोर आसतले म्हण आमी चोर जावपाचें काय कितें म्हणून टॅक्सीवाल्यांनी हो पॉयंट घेवना आमच्यान. हो माझं स्पष्ट मत आसा. म्हणजे आमदार कोण तरी मिस्टेक करता म्हणून आमी करूया काय कितें? आमी कित्याक स्ट्रीमलायन जायना? आमचो कितें बिझनस आमी स्ट्रीमलायन करिना? हो पयलो विशय. दुसरो विशय, जेन्ना गोवा मायल्स आयिल्ली
तेन्नाच्यान आयज मेरेन जी आंदोलनां जाल्या ती सगळी काडून पळय. सगळ्या डिस्कशनांनी हें जाला की सरकारान तूं काडून पळय न्यूज आयटम, आमच्याच न्यूज आयटम काडून पळय. सरकारान ऑफर दिल्यार तुमी टॅक्सी ॲप सुरू करा म्हणून. पूण आयज मेरेन खंयच्याच टॅक्सी ओनरांनी किंवा असोसिएशनान आमी इतले सजेस्ट करून सुद्दां आमी हे डिबेटीन सांगलेलें आसा की त्यांच्यान स्वताची कंपनी काडची. ओला उबराचो मेरूचो टर्न ओवर पळय वर्सांचो हजारांनी कोटीचो टर्न ओवर आसा. फक्त आमचो गोंयांतलोच जर बिझनेस दवरलो, ह्यो जर 10-12 हजार टॅक्सी जर आमी आमच्या सांबाळून दवरल्यो, हांची जर कंपनी काडली, एक सावथ गोंयान एक नॉर्थ गोंयान, टॅक्सीकारांनी काडपाची आपली कंपनी, टॅक्सीकारांनी आपले ॲप काडपाचे आणि ते दोनूय सावथ गोंयान नॉर्थ गोंयान दोनूय ॲप चलोवपाचे. हांव सांगता 100 करोडाचो टर्न ओवर वर्साक जातलो यांचो आणि ती कंपनी प्रॉफिटान येतली. सगळ्यांक सारको बिझनेस मेळटलो. आतां कशें जालां, जांची दादागिरी चलता त्यांच्यो टॅक्सी चलतात. बाकीचे बावडे चल्ला, दिसाक एक भाडें मारले, 8 दिसांक एक भाडें मारले, आसा तेचे बावडे. पूण ज्यांच्यांनी 100-200 टॅक्सी घेवन दवरल्या पळय, आयज त्यांचो सगळ्यांचो बिझनेस चलता. हो हांव म्हणटा की सगळ्या गोंयच्या टॅक्सीकारांकूय मेळपाक जाय हो बिझनेस. आनी ताका एकूच उपाय आसा की ॲपूच आसपाक जाय. तूं खंयच्याय शहरान आयज वच, म्हाका जर कळंगूटच्यान हांगा येतलो जाल्यार आयज म्हाका 1,500 रुपया दिवचे पडटा. हेंच तूं बेंगलोराक वच, मुंबय वच, थंय 300-400 रुपयान काम जाता तुजें. हे कित्याक जाता? ट्युरिस्टाकच सवय पडटा, कारण हे ॲप आसा, ॲप बेस्ड टॅक्सी आहा थंयसर. किशोर असं पळय पॉयंट टू पॉयंट थंय ट्रान्सपोर्ट सर्वीस आसा.